लोकांक आपयल्ले ही आमची मिटींग आसली बॉडी मिटींग आनी शोकॉज नोटिसाची आयज रिप्लाय येयल्ली तेंची आनी ती डिस्कस करपाक आमकां तेणी सांगलें की बाबा आयज मिटिंगेक ते घेवया. एक्चुअली हो पॉयंट आसलो पयलोच पूण तेणी इंटेन्शनली तो पॉयंट लास्ट दवरलो. आख्खी मिटिंगेची जी बिलां बी इलिगली आहा ती पास केली. आतां जेन्ना आमी 11 पंच आसा 11 पंचांतले आमी कितले उरले थिंगा लास्टाक ह्या डिसिजन पळोवपाक 5 जाण उरले. 2 जाण आमी जे ओपोज करताले मावरेलियो कारवालो आनी तुळशीदास नायक. आतां 3 जाण जेन्ना उरले आनी आमी तांकां सांगलें आतां तुमचे कडेन परमिशनां ना ती रिवोक करुया. तुमी सांगलेले त्या वर्ड्सांनी डॅरिक पिटर वालिसान सांगिल्लें की डॉक्युमेंट्स रिप्लाय तरी येयना वीथ डॉक्युमेंट्स जाल्यार आमी ते रिवोक करतले. पूण आयज आमी सांगलें तुमच्याच उतरांनी जे तुमी सांगिल्ले आनी डॉक्युमेंट्स येवना इवन भुटानीन रिप्लाय केला तेंचे कडेन खंय डॉक्युमेंट्स ना जाल्यार रिवोक कर म्हणलें. जाल्यार हे आमकां म्हणपाक लागले आमचे जे एलिगेशन घातला तेजो लिगल ओपिनियन घेवया. वी आर नॉट कन्सर्न आमचेर एलिगेशन घातला ते कितें उलयतले. पूण हेणी कितें केलें आयज आपूण भुटानी म्हूण दाखोवन दिले आनी हे जे 3 जाण उरलेले तेच खरे भुटानी म्हूण आयज लोकांक तेणी दाखोवन दिले. कित्याक ते धांवले मिटींग काबार जायनासतना आनी मिटींग तरी काबार जाता जाल्यार डिसिजन घे म्हणलें तेंकां जाल्यार त्या डिसिजनाक मिनिमम 4 मेंबर आसपाक पडटाय. आनी आमी 2 जाणांनी तांकां सांगलें आमी हे डिसिजनाक तुमचे लिगल ओपिनियन पार्ट जायना आमकां भायर दवर. जाल्यार तेंकडे 4थो मनीस नासलो कोरम जायना डिसिजन घेवपाक आनी डिसिजन घेयनासतना ते धांवले. आयज आमकां होऱ्यानूच कळोन येयला आमी सांगत आशिल्ले 2 वर्सां भुटानी कोणें हाडला भुटानी हाडला जे वाड्याचो पंच हा वालीस म्हणटाय तो तेणें हाडला आनी तेकाच लागून पयर जे इलेक्शन जाल्लें ते भुटानीचो मनीस बसलो आनी तोच बसलो आनी आयज तो डिसिजन घेयना म्हूण लोकांक सांगपाक लागलो. आज सांकवाळ पंचायतीन मिटींग आशिल्ली आनी एनी अदराक आमकां रिप्लाय येयल्लो म्हणून एनी अदराक आमचो विशय आशिल्लो भुतानीचो परमेश कन्स्ट्रक्शन भुतानी इन्फ्रा. तेणी रिप्लाय धाडल्या केन्ना 7 तारखेर ऑक्टोबराच्या. पूण आमकां रिसीव जाले पंचायतीन 9 ऑक्टोबर 9 तारखेर. आज आमची मिटींग आशिल्ली आनी आमी चेअरपर्सन आशिल्लो डॅरिक वालीस डेप्युटी सरपंच. आयज सरपंचा तेणें हाडूना कित्याक सरपंच ते पळय कशें जाय न्हू तांकां जाय तशें वागता. सो आयज तेणें प्रूव केलें बाबा भुतानी कोण ते भुतानी कोणा जाय तें तेणें आयज प्रूव केलें उठोवन केला तें. तेणी रिप्लाय धाडले पळय तितून हे सगळे व्हडले खाजी बरयलेले आसा सगळी हिस्ट्री बरयलेली आसा. पूण ते करता आसतना म्हणटा की आपल्या कडेन परमिशन आसा PDAचें. PDAन हांगा पयलीं दिता ते PDAची तांकां ऑलरेडी शोकॉज नोटीस गेला आनी तेजेर डिसिजन जावपा आसा. दुसरी लायसन आसा म्हणटा तें पंचायतीचें. पंचायतीनी तांकां शोकॉज धाडला वाय इट शूड नॉट बी रिवोक. सो तें जालें. आनी तिसरें आहा म्हणटा तें आमचे कडेन रेरा. आतां ही तेंचे कडेन लायसन पळय जाय न्हू ती मागीर जाय आशिल्ली. पूण पयलीं कितें जाय आशिल्ली पयलीं जाय आशिल्ली तांकां कटींग ऑफ हिल अंडर 17 सेक्शन 17A चीफ टावन प्लॅनराची परमिशन जाय आशिल्लें तें तेंचे कडेन ना म्हणटा ते देव एप्लायड. दुसरें परमिशन तांकां पयलीं जाय आशिल्लें वॉटर डिपार्टमेंट PWD कितें तें म्हणटा तें ऑलरेडी एप्लायड. आनी तिसरें जाय आशिल्लें तांकां एनवायरमेंट क्लियरन्स तें म्हणटा तें एप्लाय केलां. जें तांकां पयलीं जाय आशिल्लें तें एप्लाय केलां जें नाका आशिल्लें तें तांकां दिलें तांकां शोकॉज नोटीस धाडला. आज आमी हांकां सरपंच डेप्युटी सरपंच डॅरिक पिल्ले जेचे वार्डान हो प्रोजेक्ट येता ताका सांगलें डॅरिक वालीस हांव डॅरिक पिल्ले म्हणटा परत म्हाज्या तोंडान येता तें कित्याक पिल्ले आनी डॅरिक दोगूय जॉयंट ते दोगूय उठोवन गेले पळय आतां कितें आमी 5 जाण उरलेले आतां लास्ट आउट ऑफ 11 5 जाण उरलेले पंचायतीन. ते म्हणपा लागले सगळे लोक आमी तांकां सांगलें रिपोर्टर इतले जाण आसात इतले लोक आसा गांवचे येयल्या आमी 5 मिनटांनी हो पयलो डिस्कशन करया मॅटर आनी तांकां धाडया सगळ्या घरा आनी मागीर मिटींग घेवया. जी मिटींग अर्दवरान काबार जाताली तेणें कमीत कमी 2-3 वरां घेतली आनी लास्ट एनी अदरां हो विशय घेतलो जाल्यार ते उठोवन गेले. आयज कितें सांगपाक हांवें तांकां सगळें एक्सप्लेन केलें मोरिल्ले वाचतालो तुमी पळयलां आसतलें हो रिप्लाय तेंचो भुतानीचो आनी हांव एक्सप्लेन करतालो ते कशें कॉन्ट्रिडिक्ट करता ते आपलेच. सो तेणी आयज कितें केलां हे आमकां व्हडलेशें पळय इतिहास बरोवन दिला हे फूल कॉन्ट्रिडिक्ट. ते म्हणटा कोणें तर तेंचे कडेन पयशे मागले एक्स्टॉर्शन केलें तें भायलें. पूण हें तांकां पळय धाडलां न्हू तें पंचायतीन धाडलां युनॅनिमस सांकवाळ पंचायतीन युनॅनिमस धाडलेलें. हांगा तें विशय येना कोर्टान कोणें मनीस गेल्यार तें आमकां लागना तें आमी वचना कोर्टान पंचायत कितें हें युनॅनिमस आशिल्लें पंचायतीचें लायसन. आनी हें डिसिजन आयज करचें सांडून पंचायत सांगता हो डॅरिक वालीस सांगता
की आमी लिगल ओपिनियन घेवया. अरे कसले लिगल ओपिनियन जाय रे, हे तेणी धाडलं तें इरिलेवंट आसा, आमकां लागच ना येदी व्हडली ह्यो पेजी धाडल्या त्यो, लागच ना आमकां लागता वेदर इन दीस डॉक्युमेंट वीच यू हॅव प्रोड्यूस वेदर यू हॅव ऑल दीस एनओसीस आसा काय ना. जाल्यार पंचायतीन ताका कितें धाडला नोटीस, तुमचे कडेन जर ह्यो एनओसी ना जाल्यार तुमकां लायसन रिवोक करतले म्हणून. आनी आयज पंचायत आमची रिवोक करता जाणून उठोन गेल्यात. दिस इज अ शेम, डिस्ग्रास. हे पहिले म्हणटा ते मारिया पावलिना आझादो आणि दुसरे म्हणटा ते निधी निलेश नायक. हेंची दोगांची नांव परतून रिपीट करता, आयकात हां सगळे गोंयकार आयकात. मारिया पावलिनो आझावेदो निधी निलेश नायक. वायट दिसता बायलांचें नांव आयज म्हाका बायलेच उलोवपाक पडटा म्हणून. आगो लज मुगो तुमकांय पावले पोटले. कितें केलें तुमी? काडले न्ही डेरेक वालेस जो आसा तो पंच आसा, भुतानी जो प्रोजेक्ट येवपा आसा तो पंच आसा, ताका काडून तुमी ओपोजिशन हांकां सोडले, तुलसीदास बाबा बोरेलियो असल्या लोकांक सोडले आणि तुम्ही पिल्ल्याक गड्डले आणि डेरेका गायस काढून तुम्ही डेप्युटी सरपंच केलो. सी द गेम, द कॅट इज आउट ऑफ द बॅग. सी द गेम, डीड नॉट लिसन. बार्बेज कितले लुटपा लागले रे, कितले लाखांनी पयशे सगळे तेजेर सायन मारून घेतले. आणि जेन्ना टॉपिक केम अबाउट भुतानीचो उलोवपाक दे वर नॉट रेडी. आमची मीटिंग आम्ही मॉर्निंग 10:30 चालू केली. आम्ही एज पर एजेंडा आम्ही फुल मीटिंग कंप्लीट केली. मीटिंग कंप्लीट करून लास्टात जो भुतानीचा प्रोजेक्ट येलो तेजे आम्ही डिस्कशन केले. अँड इन दॅट डिस्कशन वी हॅव आस्क्ड फॉर लिगल एडवाइस विथ 2 ॲडव्होकेट. सो मीटिंग कंप्लीट झाली. मीटिंग इज कंप्लीट. मीटिंग काबार झाली. मीटिंग काबार जाऊन त्यांचा पॉईंट येऊन आम्ही डिसाईड केलं की वी विल गो फॉर लिगल एडवाइस. कित्याक लिगल एडवाइस घेतली तुम्ही ते मातशें एक्सप्लेन करू शकता? पण इथून थोडे सर्टन पॉईंट असले की आम्ही एक्सपर्ट नाही, सो ताका लागून आम्ही आमच्या लॉयरा कडेन लिगल एडवाइस घेतो. टेक्निकली मीटिंग इज कंप्लीटेड. टेक्निकली मीटिंग इज कंप्लीटेड. पण ऑपोजिशन म्हणता मीटिंग कंप्लीट जाऊन. मीटिंग कंप्लीट झाली ना. यू कॅन सी द टाइम ऑल्सो. बट ते बोलतो तुम्ही उठवून गेला म्हणता. उठून करून आम्ही मीटिंग अजेंडा काबार केला. आम्ही अजेंडा काबार करून आफ्टर कम्प्लिटिंग आफ्टर कम्प्लीट द मीटिंग सो आता पंचायत ओपिनियन घेतली लिगल लिगल ओपिनियन घेतले 2 ॲडव्होकेट. विथ 2 ॲडव्होकेट्स. तुमचे एओ बीन तो रिप्लायाचेर हे झाले, डिस्कशन झाले, डिस्कशन झाले. आणि त्यातून तुम्ही डिसाईड केले की यू विल गो फॉर अ लिगल Legal ओपिनियन opinion. विथ 2 2 लॉयर्स. lawyers. सो मीटिंग वॉज कन्क्लुडेड. Meeting was concluded.